भावार्थाचो मोनी बेल्याच्या हुस्क्यान बोहत्ता भावार्थाचो मोनी देवाचेर विश्वास दवरता भावार्थाचो मोनी संकश्टाक फुडो करता. आयज आमी कोरेजमाच्या निमाण्या सातोळ्यांत आसा आनी खेरीतपणी ह्या कश्टाच्या दिसांनी वेगवेगळे पद्दतीन आमी आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडटा. आनीक आयज आमी हांगासर जमल्या भावार्थाचो मनीस ह्या तियात्राचेर भासाभास करूंक. कोरेजमाच्या काळान कालादो द वेर्ना हाणें बरोवन सादर केलेलो हो तियात्र आनी ताचे दुसरेय तियात्र ह्या कोरेजमाच्या काळांत चलतात. खरेंच आमी आमचें दान मोन दिवन आमी ह्या निमाण्या सातोळ्यांत तयार जाता आसतनाच जेजूचे जितले मारेकार दीस आयले तांचो आमी उगडास करता आनी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या पोटाक थोड्यो मिरयो घालून आमी आमची स्वताची नवसरणी करता. अशेच पद्दतीन ह्या कालादान ह्या आदीं जायते तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडले. आयच्या माणकामती ह्या कार्यावळींत हांव कालादाच्या आख्याच पंगडाक येवकार दितां. खेरीतपणी कालाद तुका थँक्यू. तर हो भावार्थाचो मनीस हो तुवें तियात्र कसो कितें बरयला? तुज्या मनांत हो एक वेगळेच तरेचो प्लॉट कसो आयलो? पळय, भावार्थाचो मनीस हो तियात्र करपाक एक किरीत कारण आसा. जेन्ना किरीत भाशेन नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान पोरगोट केलें भावार्था खातीर, सो हें मनान धरून आमी हो भावार्थाचो मनीस तियात्र तयार केल्लो आसा. आनीक हाची काणी कशी कितें आसा? हाची काणी म्हणल्यार काणी अशी न्हय ती, पूण एक घडलेले घडणेचेरूच आटोपलेली आसा. समाजान जें कितें हय घडटा, किरीत भाशेन फॅमिलीन जेन्ना भावार्थ जो हालता त्या वेळार कसो सांबाळूंक जाय हाचेर हो आमचो तियात्राचो प्लॉट थारायल्लो आसा. सोनिया, ह्या तियात्रांत तूं तुजी भुमिका करता म्हणटच तुका ही भुमिका करता आसतना तुजे थोडे अनुभव? हांव एक तरी पयले खूब हॅपी आहा हो रोल करपाक, कित्याक एक डिफरंटूच कहो रोल मेळला आनी लायक एक आवय जावपाचो रोल आनी एक भुरग्या बरो रोल करप, जावं मिली बारा बरो रोल करप. सो आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट. म्हणटच तूं वेगवेगळे रोल करता. हय. आनीक हे वेगवेगळे रोल करता आसतनाच एक गजाल, हांवूय एक कलाकार म्हणटच थोडे अनुभव म्हाकाय आसात की एक रोलांतल्यान दुसऱ्या रोलाचेर जेन्ना शिफ्ट जाता तेन्ना तुज्या मनाची तयारी कशी कितें तुवें केलेली आसता? एक्चुली म्हाका तितलें व्हडलेंशें हें लागना, बिकॉज कित्याक हांव तितून घडलेलें आहा. लायक ओके खंयचोय रोल दिलो आय एम रेडी, खंयचोय रोल करपाक रेडी. इवन कॉमेडी दी, सॅड रोल दी, वो आनीक खंयचोय रोल दी, नॅगेटीव रोल दी. हांव तुका तेंच विचारूंक सोदतां की एक रोलांतल्यान दुसऱ्या रोलांत भितर सरप एक फावटी सोंपें आसना. ना, एक फावटी डिफिकल्ट लागता, पूण नॅचरली येता मागीर. आमच्या काजारीची मिठाची सदांच तुजें गाल बेसा ओशीचे फुटान रावची सदांच तूं आनिका. जायती तयारी केल्या उपरांत आनीक जायते अनुभवान भरल्या उपरांत ह्यो सगल्यो गजाली आमच्या बरोबर चलतात. विली, तुजे थोडे अनुभव? जेन्ना आमचो डायरेक्टर कालादान म्हाका सांगलें आपण हे भाशेन तियात्र बरयता म्हणून, तेन्ना दुबावरी तो म्हजे लागीं आपली स्क्रिप्ट डिस्कस करता आनी ताणें म्हाका म्हणलें भावार्थाचेर आटापलेलो हो तियात्र आसा म्हणून. तेन्ना हांवें ताका सांगलें व्हेरी गूड, हे तियात्रा वरवीं आमकांय दुसऱ्यांक कितें तरी सांगूंक मेवतलें, दुसऱ्यांक कितें तरी शिकोवंक मेवतलें. ते पासत जेन्ना आमच्यो चडश्यो रिहर्सली जावंक ना, फकत 4-5 रिहर्सली जाल्या. त्या उपरांत 2 मुजगांचेर बँड रिहर्सल जाल्या. सो हातूंत म्हजो अनुभव असो कितें, एक युनिटी जे आमच्या एक्टरा मदें, एक्टर एक्ट्रेस सगल्या मदें हो ग्रूप कालाडो प्रोडक्शन म्हणटात तो, सगळे हात बोट घालून सगळे एकठांय वावुरतात. सो केन्ना दुसऱ्याक सजमून घेवप आमकां भोव सोंपें जाता. आनीक अशें एस आय करतना रिहर्सल करतना आमकां
सोंपेपण मेवता. आनीक एक कालादाचो उजवा हात कसो तूं ह्या पालकाचेर वावुरता. दुबावरेत वय आनी एके वाटेन ना, कित्याक चडसो वावर तो एकटोच करता, पूण कितें डिस्कस करचें ताका दिसलें जाल्यार तो म्हजेशी येता. एक कासारी करप मजबूत उतलो जाल्यार 3 वस्तूची गरज आसा. मोग, बोगसणे आनी विस्वास. मोग जावन आसा एका गराबाची बुनयाद. बोगसण एकामेका सवय असल्यार तो गराबो अदीक मजबूत उरता. आनी विस्वास दोन एका गराबाच्या वांगडा आपल्या जिविताची वाट चलोवंक आतां. फुडें वेता आसतनाच आनीक एक बरो अनुभव हांव ह्या खिणांत तुमकां सांगूंक सोदतां. तें म्हटल्यार ताच्या आंगांत आनीक एक वेगळे तरेचे गूण आसात, ज्यो सिनो ह्या तियात्रांतल्यान लोकांक दाखोवंक जाय, खेरीतपणी आमच्या धर्माचेर आटापलेल्यो. ह्यो सिनी तो आपूण स्वताक जावन तयार करता आनीक लोकांच्या मुखार हाडटा. कालादो हातूंत तूं कसो कितें मिसळ जाता? सीन म्हटल्यार हे फावटी न्हू आमी सीन घेतल्यात त्यो सगल्यो होम मेड कश्यो आमी सगळे एक्टर बा मेळोन खेरीत भाशेन विली आसता. विली बरोबर आमचे सुमार 7-8 जाण भुरगे जे मेळोन आमी रातचे राती मेळोन आनी कितें आतां सीन करता तेन्ना न्हू एक युनिटी कशी वाडटा आमचे मदें. आनी युनिटी मागीर चालू उरता जेन्ना शो चालू आसता तेन्ना ती एक बरी गजाल. आनी हे फावटी आमी सुमार 5-6 सीन दाखयतात तियात्रांत. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना ती ब्रीज दाखयतात न्हू जायते जाण विचारतात ती ब्रीज खंयसर करून हाडल्या, कितलो स्पेस पडला. तशेंच हाफ टायमार आमी जेजूची सीन दाखयतात, तोय जेजूकूय कितले पडले, खंयसर करून हाडला, कोण आर्टिस्टान अशें विचारतात. पूण पळोवंक गेल्यार ते सगळें आमीच डिजायन करतात, आमीच करतात. ते पासून आमकां ते बजेटाकूय बरें जाता. खरेंच हे बरे अनुभव. आनीक ह्या खिणांत म्हाका दिसता जो ब्रीज ह्या तियात्रांत दाखयला तो ब्रीज तुका पळोवंक सुयोग मेवला. होय, आनीक तुजे अनुभव तुका कितें दिसता तो ब्रीज पळयतकच? एकदम बरें दिसता तो ब्रीज पळयतकच रियल ब्रीज असो. पूण तुमच्या सगळ्यांच्या एकवटान हो ब्रीज तयार जाला. होय. आनीक हांव इतलेंच जाणून जावंक सोदतां की ह्या ब्रिजान तूं ह्या ब्रिजाचो एक खांबो कसो म्हणटोच ह्या तियात्रांत तुजो इनवॉल्वमेंट कसो कितें आसा? हांव ह्या तियात्रांत 2 कांतरां म्हणटा. हांव जी मेसेज दिता ती एक सायबिणी वयर दिता आनी ती लोकांक खूब आवडटा. आनी दुसऱ्या कांतराची मेसेज दिता ती जेजूचे वयर दिता. देव बरें करून तुजे थोडे अनुभव पासत. कला तुजे जायते आर्टिस्ट वेगवेगळे पद्दतीन वावुरतात आनीक हो तुजो वावर मुखार वतात. म्हणटच ह्या खिणांत जो तियात्रांत तुमी कितें वावर केला तांचेर आमी धाकटीशी नदर मारूया. हांव कोण करता? तूं कितें प्रॉब्लेम जाता सांग. तूं कितें प्रॉब्लेम जाता? म्हाका भावता तूं मरे जाता भाव जेजूचेर दोल्या बरो म्हणजे जेजूचे न्हू. म्हाका भाव मोडक्याची आहा, गोडगोड्याची आहा, मागीर ते काडा हेळाची आहा. कित्याक ते केल्या हांव ग्रेस जाता. अरे शुकार मोडको गोळगोळ हेडे ते बावरता सुद्धा तू बावरता होय काल सांग गोडगोड्या 5 500 रुपये लायले. कित्याक म्हाका भावता 5 गोडगोड्या येतलोच. पळय रे 98चे 1000 लायलो कित्याक म्हाका भावता 98 येतलो. भावार्थाचो मनीस हातूंत संगीत दिवपी एक संगीतकार म्हजे बरोबर आसा. रॉल्फन, तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रांत तूं जें संगीत करता, तूं एक ऑर्गनिस्ट कसो हातूंत एक वांटेकार आसा. म्हणटच हातूंत जी बॅकग्रावंड म्युजीक आसा, थोडे जे सीन आसा जेजूचे सीन आसा जावं जो ब्रिजाचे सीन आसा आनी हेर बाकीचे सीन आसात, त्या वेळार एक वेगळे पद्दतीन म्युजीक दिवची पडटा. तर तुजे थोडे अनुभव हातूंतले? जशें आमचे डायरेक्टर बाबान सांगलां की हो तियात्र एक जिवितान घडपी घडणेचेर आसा, तेच भाशेन आमी हे तियात्रांत जायते एटेम्प्ट केल्यात की आमच्या म्युजिकान बाबा बॅकग्रावंडान जात आताच अशें म्युजिकान सारकें बरे भाशेन जाता तितलें आमी बॅकग्रावंड दिवपाक. तेजे त्या तियात्रान आमकां एक बरी एक हें मेळटा, सारकी बरी मोरल मेळटा पळोवपाक गेल्यार हेच्या जिवितान कितें घडटा ते भाशेन. आनीक तुजी जी तूं जी संगीत दिता तातूंत तूं खरेंच मिसळ जाल्लो आसता, कारण जे सीन चलतात ते तुजेच सीन तुज्याच जिवितांतले अशें तुका दिसतात. हय सारकें तें सारकें. आनीक तुका आमचे जे तरणाटे आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या तियात्रा? आयज आमकां दिसता की आयजचे तरणाटे सारके आमचे हाती भायरचे गेल्यात, सो तांणी ह्या एक लँड सिजनान तांकां एक बरो चान्स कसो देवा कडेन लागीं वचपाक आमच्या डायरेक्टरान ह्या तियात्रान सारकी एक बरी देख आमकां दिल्या भावार्थाचो मनीस जावपाक, जेजूचेर विस्वास दवरपाक.
होय ह्या खिणांत म्हाका दिसता सायबिणीचेर जें कांतार तूं म्हणटालें तांतल्यो 2 वडी आमच्या ऑडियन्सांक एक कोस्तोरेशी दाटा आपल्या पुताची आवय जावंक तिका देव विचून काडटा हें कसलें अजाप कांय म्हूण ती चिंतून आपलीच भितर घुस्पता बोडव्यान सोस मायतोच देवाची खोशी म्हणून व्हडी खोशेन मानून घेता आमच्या जिवितांत जे कांतारांतल्यान ते सांगूंक सोदता हे सगळे अनुभव आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक जाय आनी वेव्हारांत घालूंक जाय ह्या तियात्रांत बिजलेचो वापर करपी आमच्या बरोबर आसा ताणें आपले जे कोस्ट आसात जावं आपल्या मनांत जें कितें आसा तें आपल्या लायटींतल्यान ह्या तियात्राक बरो रंग हाडला आनीक बरे तरेन हो बिजलीचो वापर करून ताणें खेरीतपण म्हाका दिसता आमच्या आर्टिस्टांकूय जायतो फायदो जाला आनीक हे जे सीन दाखयतात त्या वेळारूय तूं बरे तरेची लायट दिता म्हणटच तुका ही लायट करता आसतना खरेंच बरें दिसता बरें दिसता म्हजो चाकूय बरो ना हांव येता आनी ताका बरो करता म्हाका सांगून एकलो सुदार उलय म्हजो चाकूय बरो जातलो हांव तुका खरेंच सांगता हे दोडलो भावात हांवें आख्या इस्रायलांत दवरला तुवें भावात दवरलो जिखून जे तूं आवडयताय ते तुजे सोबीत जाता सायबा तुजो चाकूय बरो जालो कितें म्हजो चाकूय बरो जालो सायबा म्हजो चाकूय बरो जालो आर्गा पुता जेजू सदांच तुमचो भावाट गोड करा आनी सावार भावार्थाचे मुली जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते प्रसंग येतात आनीक हे प्रसंग आमी मुखार हाडटलो जाल्यार हाचेर आमी जायतो अभ्यास करचो पडटा आनीक अभ्यास करूनच ते मुखार हाडटात कालादो फाटल्या जायत्या वर्सांनी जायतीं वर्सां जालीं असले थोडे प्रयोग करून लोकांची मनां बदलपाचो प्रयत्न ताणें केला ह्या खिणांत ताचो दुसरो एक आर्टिस्ट जॉन आमचे बरोबर आसा जॉन ह्या तियात्रांत तो न्हेसता म्हणटच तूं जें न्हेसता आसतना तुजे थोडे अनुभव हो जो रोल तुका दिला ह्या तियात्रांत तुजो इनवॉल्वमेंट आसा हातूंतल्यान तूं कितलो खुशाल आसा चड खुशाल आसा चड खुशाल म्हणटच खंयच्या वेळार तुका चड खुशाल आसा हांव एक सीन करता एंट्री मारता जो हांव गर्लफ्रेंडाक सोडटा आनी ताका लागून हांव दुसरो म्हाका कोण मेळोन निराश जाता तेन्ना म्हाका विली आदार दिता देवाचेर पातयेर देवाचेर बावाट दवर म्हणटा देव तुका केन्ना सांडचो ना म्हणटा सो हाचे हो म्हाका चड बरो दिसता हय आनीक जेन्ना देव तुका सोडचो ना देवाचेर विस्वास आमी आमच्या चालत्या जिवितांत जायते फावटी देवाचेर विस्वास दवरिनात पूण ह्या सिनान जेन्ना तूं एक्टींग करता आनी देवाचेर विस्वास जेन्ना विस्वास म्हणून जेन्ना उतर आसा हाचेर तुजे काळजान तुका कितें भोगता विस्वास बावाट दवरूंकूच जाय देवाचेर केन्ना ना केन्ना आमकां बावाटान मेवतले आमी जाणाच न्हू सो हे फावटी आमी हे भाशेन एक रोल केला सीन केले सो ते भाशेन आमकां दिसता खरेंच आमकां कितें सांडलेलें देखून देवाचेर बावाट दवरलें जरूर मेवतलें ह्या तियात्राचो जो इनवॉल्वमेंट आसा तुमचे सगळ्यांचे बरे भाशेन तुमी भार घेवन हो तियात्र मुखार व्हेला म्हणटच ह्या खिणांत एक खंयचोय तुजो स्पेशल असो डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक